बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. बोगाळ बावडीनो, आमी 13 दिसांची ही लांबडीक तयारी केल्या आणि आयज तयारेचो शेवटाचो दीस. आयचो त्रेजनाचो विशय मागण्या आणि संस्काराच्या समोरमणे वरवीं आमची आत्मिकताय वाडोवया. लेट अस स्ट्रेंथन आवर स्पिरिच्युअलिटी थ्रू प्रेयर एंड सॅक्रमेंट्स. आमच्या जिवितान आमी सगळी मागणी करता. मागण्या वरवीं आमी आमचो संबंद देवा थंय घट करता. संस्कारान वांटो घेवन आमचे ओत्मीक जिवीत आमी वाडयता. ह्या मिसाची भेटेन वांटो घेतना आमकां सगल्यांक देवाक चिकटून रावूंक, जे भाशेन बागयोन आतोन मागण्यांक जाय तो वेळ दितालो, देवाक चिकटून रावलो, आमी रावूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागुया. ह्या वेळार आमी स्तोत्रां गायोन आनी देवाची स्तुती गायतले. पहिले प्रतिगान. हांव तुमकां गोवली दितलो आनी तुमकां सांबाळीन आनी गोरे शिकोवणे पोसतले. सगळीं बसूया. सर्वेस्पराच्या सेवकानो वाकानी कुरान, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती कुरान. आता आनी सदाकाळ सर्वेस्पराचे नाव उचित जावं. उदेती जावन वस्तूम ते पुर्या, सर्वेस्पराचे नाव उचित जावं. सगल्या राष्ट्रावय सर्वेस्पर ताची मोहिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उत्सोत्रेर तो चोडून बसला, उचतावन मोदू घालून तो पोलेता. स्वर्गार आनी प्रितुमेचे नोदोर मारता. खालत्यांक तो तुलींतलो उबारता, दुर्बोल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुरा बरोबर ताका जागो दिता. आपली पोरशेच्या कुरा मदीं ताका बसयता. वास्ते बायलेक भुरग्या बालाची आवय करून, आपल्या घरान दादोशी करता. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोडी दितलो
कारवाई आणि कोरे शिकवणे पोचलेले. दुसरे प्रतिगान. हांव म्हज्या चेड्याक चोरयतलो, वा चुकलोल्याक नीट मार्गार हाडटलो, आनी सडलोलेक सोडून काडटलो. Carni cortolo, sogli moci ginin mocia deva, kita gaitolo. Osudzuj macia muncia cierpation rabunaka, duga sodom takatagna. Pransullo multos, babdo dulitlo, dulit potun veta. Jazvela sogliota ciumarniu, Viscotun gelio. Zaco astariccia copaco Dio, Socor sorbis pora pliadeva cervis vasdiuta, Domunis pagi. Jasteva rosla, sorgani pritu, Doriani Doria, Asad Sogle. Suvis ursonas korean traco, Dumalo puktoliaka tirtonit kurda, Bukeliang toki rastita, Koinen susakli survis pur, Tudurudota. Sorvis por kutliace, dole ukutta. Nitubi kurda. Sorvis por urkia krakta, Onan purkia gali vidvang samarta. Koria munciaci sorvis por, opurbai kurta. Onan kiace, Paula Bogus podaita. Siona, sopinki cepinki, dursotiu, tot sorvis porras vulțuloida, sasna cea sasna. Moi baba ani purta, ani ovidat mea. Adiata, ani soda, soda calame. Mocia ciliang zoroitolo, va sucloniac nit margaratolo. Ani sardolec sodun catolo. तिसरे प्रतिगान. Zo aplia scelia pasod ciudita, tots borogori. Sumia Jesu Christa Shabapa Kamcha Devak Dinva Sasna
जिजूसोवे आमची ताची स्वर्गावेली आत्मिक देणी सुभामपणीन दिवून आयली देखून ताका सासणाक दिनवास पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताची मुखार आमी सदांची म्हणून ताणे संसार रचचे आदी आमकां जेजू सोवे विसून काडली देखून ताका सासणाक दिनवास कितलो उदार आमचो देव बाप जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडेंच ताणेन मोगान थाराव घेतलो देखून ताका सासणाक दिनवास आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली ताची मोहिमा आमी किर्तू दोईन ताणी अशें केलें देखून ताका सासणाक दिनवास जेजू सोवे ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवून केली आमची पातकां भोगसून सोडली कितली व्हरती देवा प्रिती कितली गिरेस्ताची कृपा देखून ताका सासणाक दिनवास ताची बुद्धीक थावना शिमना सुभामपणान आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपीत येवसोड ताणी आमकां उक्ती केली देखून ताका सासणाक दिनवास मोरणांतलो गूट उक्तो केलो रोचने खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोवे बोलीपणान थारायलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासणाक दिनवास वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्याका स्वर्गा पृथ्वीर आसा तितले सोपुर्णायेन एकठांय करूंक इस्ताची येवजण देखून ताका सासणाक दिनवास मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन सोया पासो जीव दिता तो गोडी सगळीं उबी रावया आतां आमी मोहिमा गायतले मोहिमा देवाक उचलोली आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या आमी तुका दिनवासता सोया एकल्या सोयीत पुता
Jesu Christa, sumia deva deva Krishna, Bapasha Buddha, tu so sarasi apkatai amsi takutko. Tu so sarasi apkatai amsi magle ai durge. Tu Bapasha uzviagoslai amsi Kaklutko, Kirtia povitat miasta grati, Deva Bapace moi me, Jesu Christa, Eklos tu povi, Eklos tu somi, Eklos tu morto. Pratuja. या मिसाचे इथे सांबिटयता एनलिन्सन एंटनी क्लेमेंट केरीत भाशेन ताचे पासत मागुया ताका बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद ताजेर पडूं म्हूण ह्या वेळार आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान भाग्यो नातुनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आधुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कुल नावाडगे जातोले आनी सगळ्या लोकांमध्ये तांची सोसोत. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसोत. अशें तांकां पळयतात तितली मान्या करतेली. हांव सर्वेस्परा सोवे कुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवे संतोशान बोल्ला. फुलाच्या जेल्यान नेटोयलोल्या एक नवऱ्या पोरी आनी भांगारा श्रिंगारलोले एके होकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोण्याच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जोशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बिया किल्लून वयर सोरतात तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्राचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सोरोशी करतलो. सर्वेस्पोराचें उतर आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे. सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे.
म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे. बोलिश्टाचे दोनू मोदले, पूण अशोकतायेचे बोल वाडले. पोट भोव जेवताली, ती दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरताली ती आनीक वावराक वचनात. वास्ती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे. सर्वेस्पोर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता, कोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धोरणी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे. गोरिबांक तो धोळींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाच्या आसोन तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजे. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करून उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. लुका पोरमोडे शिव वर्तोमा. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पासांचे पुर्बेक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती पुर्बेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी पुर्बेचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळून आसतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणतीय हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळोत. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो
आनी तांकां कालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय मागण्या आनी संस्कारा वरवीं आमची आत्मीकताय वाडूंक या. आमी सगळीं मागणी करता न्हय, आमी मागणी करता आनी मागणी करून आमी देवाताय उलयता. इट्स अ डायलॉग, एक संवाद. हांव उलयता, देव आयकता, देव उलयता आनी हांव आयकता. आनी ह्या संवादा वरवीं एक संबंद घडटा. वी बिल्ड अ रिलेशनशीप थ्रू आवर प्रेयर. दोन भासाची मागणी आसात, कुटुंबीक मागणी आनी खासगी मागणी. कम्युनिटी प्रेयर एंड पर्सनल प्रेयर. कम्युनिटी म्हणल्यार आमी आमचो तेर्स करता, आमी मिसान वांटो घेता बरोबर, आमी रेजिरान बरोबर वांटो घेता, ताका आमी कुटुंबाची मागणी म्हणटा. पूण आमचे खासगी मागणी हांव आनी म्हजो देव. एक विचार करुया, हांव आनी म्हजो देव आमी कितलो वेळ सारता गाय आमच्या खासगी मागण्याक. आमी तियात्राक वेता, आमी गेमीक वेता आनी कसल्या फुंगसांक वेता. आमी जाय तो वेळ सारता, पूण देवाक आमी वेळ दिता गाय. देवा सोबे आमी उलयता गाय, आमचो संबंद घट करता गाय. आमी कित्याक मागणें करूंक जाय गाय? जेजून मागणें केलें. आपलो वावर सुरू करचे आदीं 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास आनी मागणें केलें. शिसांक विचून काडचे आदीं जेजून मागणें केलें. जायते फावटी जेजू दोंगरार वचो, एक सुरे स्वातेर वचो, मागणें करी आपल्या बाबा सोबे उलयतालो, आपलो संबंद घट करतालो. आनी जेन्ना ताचे शीस पडयतात, जेजू मागणें करता, ते म्हणटात आमकांय मागणें करूंक शिकय. आनी जेजू तांकां आमचे बापा हे मागणें करूंक शिकयता. हे आमचे बापा ह्या मागण्यांत दोन बाजू आसात. देर आर 2 डायमेन्शन्स. वर्टिकल डायमेन्शन, आय एंड माय गॉड, एंड हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन, हांव आनी म्हजो पेलो. जेन्ना म्हजो संबंद देवा ताई घट आसता, म्हज्या पेल्या ताई म्हजो संबंद घट आसता. देवाच्या आदारान आमी पेल्याचो मोग करूंक पावता. आमी केन्ना मागणें केलां गाय? आनी आमी कित्याक मागणें करता गाय? जायते फावटी जेन्ना आमचेर पिडा येता तेन्ना आमी मागणें करता. जेन्ना परिक्षा लागीं पावल्यो आमी मागणें करता. जेन्ना आनी कसले त्रास आमचेर पडले आमी मागणें करता. कसली वस्त आमकां जायी आमी मागणें करता. देवाक आमी पसरकार केला. देव पसरकार गाय. फकत जेन्ना आमकां जाय तेन्नाच आमी मागपाक जाय गाय. सुखाच्याय वेळार आनी दुखाच्याय वेळार, दोनूय वेळार आमी मागणें करूंक जाय. देव पसरकाय न्हय. जेन्ना तुजे लागीं वस्त ना तूं देवा लागीं मागता गाय. जेन्ना घरांत साकर ना आमी पसऱ्यार वेता साकर हाडपाक. जेन्ना म्हाका कितें जाय तेन्नाच म्हाका देवाचो उगडास येता गाय. जेन्ना हांव पातकां करता, म्हजी पातकां धुवपाक देव जाय गाय. देव एक धोबी गाय. तेन्नाच आमकां उगडास येता. मोगाळ बाबडीनो, आमी केन्ना मागणें करूंक जाय? जेन्ना आमी न्हिदूंक वेतना आमी मागणें करुया. आख्ख्या दिसाक तो आमकां राखता, सांबाळटा, तो आमकां बरी भलायकीन दवरता. देवाक आर्गां दिवया. सकाळीं उठ्ठना मागणें करुया. रातचे जाय तो लोक न्हिदेंतूच मरून वेता, पूण ताणें आमकां जिवी दवरल्यांत, आमकां बरी भलायकी दिल्या, तेन्ना मागणें करुया. जेन्ना आमी जेवचे आदीं आनी जेवल्या उपरांत आमी मागणें करुया. तुमी जेन्ना कामाक वेतात तेन्ना मागणें करुया आमकां राख म्हूण. सगल्या वेळार आमी देवा थंय उलोवंक जाय, कारण देव
आमचे बरोबर आसा देव आमकां सांगात दिता न्हय फकत मागण्या वरवीं पूण साक्रामेंतां वरवीं 7 sacraments आसात. The first 3 sacraments are called sacraments of initiation. Baptism, communion and confirmation. हे sacrament आमकां इगोर्ज मातेन भितर काडटात, आमकां देवाची भुरगीं करतात, आमकां इगोर्ज मातेचे वांगडी करतात, आमचे मूळ पातक भोगसता बावतिस्मा वरवीं. जेन्ना आमी कुमन्यांव घेता आमी जेजूक रिगून रावता. जेन्ना आमी क्रिस्म घेता आमकां पवित्र आत्मो मेळटा जेजूक भियेन आसतना परगटूंक. उपरांत कुमसार आनी सोदेसांव हे 2 साक्रामेंताक आमी म्हणटा द सॅक्रामेंट्स ऑफ हिलींग, पेकोवणीचे साक्रामेंत. जायते फावटी जेन्ना आमी सोदेसांव लायता आमची भावा भयणां बरीं जातात. जेन्ना आमी कुमसार करता आमी बरीं जातात. आमी आमचो संबंद देवा थंय घट करता. द लास्ट 2 sacraments, काजार आनी ऑर्डिनेशन, दे आर कॉल्ड sacraments of mission. ते मिसावांक धाडटात, वचून येयात, जेजूक परगट करात. यादनीक माद्री भयणां आनी आमच्या काजारी जिवितानूय वचात आनी जेजूक परगट करात. जेन्ना आमी ह्या सगळ्या साक्रामेंतान वांटो घेता आमी आमची ओत्मीकताय आ स्पिरिच्युअलिटी आमी घट करता. आमी देवाक लागीं येता, आमी देवा थंय आमचो संबंद घट करता. मोगाळ बाबडीनो, नापोलियन बोनापार्त हो एक व्हडलो राजा, व्हडलो एम्परर. तो खंय आख्खो संवसार आपणाच्या ताब्यान करूंक सोदतालो आनी एका दिसाक खंय तो रशिया देश आपल्या ताब्यान करूंक वेतना जायी तो खंय स्नो पडटालो आनी ताच्या सैनिकांक लागीं खंय मुखार वचूंक जालें ना. आख्खो दीस चल्ले खंय बरेंच तोकले आनी एके सुवातेर ताणें टेंट बांदलें आनी थंयसर रात रावले. आनी खंय सगल्यांक न्हिदून गेल्या उपरांत खंय हो एम्परर आपल्या टेंटांतलो भायर सरता आनी पासय मारता आनी पळयता एका टेंटान खंय लायट आसलोली. आपल्या एका सैनिकाक धाडटा पळोवपाक थंयसर कोण आसा तो. सैनीक वेता आनी रोखडोच येता आनी राजाक सांगता. आमचो जनरल बुसोट म्हणटा तो दिमी घालून मागणें करता. आनी जेन्ना खंय दुसऱ्या दिसाक जेन्ना हो जनरल राजाक भेटता, राजा ताका म्हणटा हांवें आयकलां काल राती तुवें वावर सोंपयल्या उपरांत तूं दिमी घालून मागणें करतालोय. आनी हो जनरल म्हणटा म्हज्यान मागणें करिनासतना कांयच करूंक जायना. बट आय कॅन फेस माय एनिमीज, आय कॅन फेस दीस विंटर, बट आय कॅनॉट फेस अ डे विदावट प्रेयर. मागणें नासतना एका दिसाक म्हज्यान फुडो करूंक जायना. मोगाळ बाबडीनो, मागणें खूब गरजेचें. आर्च बिशप फुल्टन शीन जेन्ना खंय तो पाद्री जाल्लो ताका एका ल्हान फिरगोशन घातलो न्यूयॉर्काक आनी खंय सगळें बरें चलतालें. पूण थंयसर खंय एक मोस्ती तरणाटो आसलो टॉम नांवाचो. आनी एका दिसाक खंय तो साकिस्तीन आयलो आनी खंय आर्च बिशप फुल्टन शीनाक सांगूंक लागलो हांव म्हजें जिवीत केन्नाच बदलचो ना, हांव वायट जिवीत जियेतलो. आनी तेन्ना खंय हो यादनीक दुकान कसो भरलो, 7 साक्रामेंतां मुखार गेलो, दिमी घालून खंय मागणें करूंक लागलो. आनी ताणें खंय जेजूक अशें म्हणलें जर तर टॉम आपलें जिवीत बदली ना, हांव हांगासर दिमी घातला तो उठचो ना. रातचे खंय 7 जाल्लीं, 7, 8 जालीं खंय, 9 जालीं खंय, 10 जालीं खंय. दिमी गेलो आसतना खंय हो यादनीक काला पडलो. ताका खंय उठोवन ताच्या कुडान हाडलो आनी खंय रातचे 11 वरां जाल्लीं. कोण तरी खंय दारार मारता आनी पळयत जाल्यार खंय हो टॉम आसलेलो. आनी टॉम येवन ह्या यादनिकाक सांगता म्हजी चूक जाली, हांव अशें केन्नाच उलोवचो ना, हांव म्हजें जिवीत बदलतलो. आनी हो आर्च बिशप फुल्टन शीन म्हणटा जें कितें मागण्यांत घडटा तें आनी कसलेच वस्तून घडना. मोगाळ भाव भयणीनो, मागणें आमच्या जिवितांत खूब गरजेचें. आयज पवित्र सभा निश्कळून आंकवार मारयेच्या काळजाची परब समारंभता. द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान मागण्याक वेल सारलो आनी मागण्या वरवीं तिका तिच्या जिवितांत जें दूख आयलें तिका फुडो करूंक आदार मेळ्ळो.
आयच्या शिव वर्तमानान आमी आंकवार मारीचें तिसरें दूख आयकलां. जेजू देव तेंपलांत सांडटा आनी पयलेच पावट आवय आनी पूत दोशी जालो. जुजे आनी मारिया सोदूंक पावतात, बोटां दाखयनात एकामेकाक, तुका लागून म्हजो पूत सांडला वा तुका लागून म्हजो पूत सांडला. दोगांयची जबाबदारी म्हूण ओळखून घेतात आनी आपल्या पुताक सोदूंक वेतात. आनी शेवटाक आमकां ही वळ मेळटा, आंकवार मारिया सोगलें आपल्या काळजान गळून सांबाळटाली, म्हणल्यार सोगलें दूख आपल्या काळजान सांबाळटाली. बागयोन आंतून आंकवार मारयेचो व्हडलो भोक्त. जायतो वेळ तो मागण्यांत सारी आनी मागण्याच्याच आदारान तो इतल्यो जायत्यो मिलाग्री करी. एका दिसाकूय ताका एका ग्रेस मनशान आपल्या घरान ताका आपयलो आनी खंय सांजेच्या वेळार बागयोन आंतोन खंय ताच्या घरा गेलो. पूण हो ग्रेस मनीस नासलो. ताजो खंय चाकूर आयलो आनी चाकरान खंय बागयोन आंतोनीक ताचें कूट दाखयलें. रातचो बरोच लेट जाल्लो खंय हो ग्रेस मनीस पोत्तून घरा पावलो आनी ताका खंय बागयोन आंतोनीक कितें तरी सांगूंक जाय आसलें. पूण चड लेट जाल्ल्या कारणान तो खंय चावयेच्या बुराकांतल्यान पडयता. बागयोन आंतून दिमी घालून मागणी करतालो. ताच्या हाताचेर खंय बाळूक जेजू खेळटालो आनी हो बाळूक जेजू ताचे गोमटेक धरून आसलो आनी बागयोन आंतून खंय ताचे उमे घेतालो. मोगाळ बावडीनो, बागयोन आंतोनी भाशेन जेजू भाशेन आमी मागण्यांक वेळ दिवया. मागणें न्हय फकत जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्नाच, न्हय फकत जेन्ना आमी पिडेन पडटा तेन्नाच, आमची परिक्षा येता तेन्नाच, सगल्या वेळार. कारण आतांच आसलेलो मनीस दुसरे घडीक नाच जाता. रस्त्यार चलून वेतना गाडी आपटता, मरता. न्हिदूंक गेला आसतना न्हिदेतूच मरता. पूण देव आमकां राखता, सांबाळटा. ताणें आमकां हें जिवीत दिलां. तो आमकां सदांच आमचे बरोबर आसा. ताका लागून सगल्या वेळार मागणी करुया आनी मागण्या वरवीं आमचो संबंद देवा ताई घट करून जिवितांत जायतें बरें करपाक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप बापान, बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी तशेंच संस्कारल्यांनी मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान आपलें जिवीत देवाक समर्पूंक तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी उजवाड दी म्हूण मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा, ही मागणी आमा सोमेस्तांनी दिसा दिसपट्टी आमचे खासगी मागणे करून तशेंच मिसा बलिदानांत वांटो घेवन जेजूची नीज पातलावदारा जावन आत्मिकतायेन वाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा, ही मागणी ह्या मिसा भेटेंत आपले इंतेसांव भेटयलेल्या एनलिन्सन एन्थनी क्लेमेंट हाका भाग्यवंत आंतोनीचे मोजोतीन देवान आशिर्वादान भरूंक
आनी बरे भलायकेन सांबाळू म्हूण बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा दोयाळ बाबा ही मागणी ऐक. ओगेपणान ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. भो दोयाळ बापा, ही सगळी आमची मागणी तूं आयकून घे. मागण्या वरवीं तुजे थंय आमचो संबंद घट करूंक आनी मागण्या वरवीं आमी जाय तें बरें करूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटयतना आमी गायन घेवया C11 पेज 32. मोर्चा बाबा भयणीनो, मोर्चा तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें शा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुवेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. स्वर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक भागिवंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. हें बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काळीज कुशीन काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं.
तुमची काळसा उबारा आमी ती सर्वेस्पराधाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया भूयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातूंत तुजे भक्ताचे पोरबेक तुजे पवित्र सोबेक तो संतोश दिताय अशें ताचे बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, albarazo sorvespor Dios. Sorgani sosa, uleancha moj baba, osrana od sorge. Sorvespora čina vijeta do subagi, osrana od sorge. सर्वेस्परा करोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरोन ससूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचें रगत पातकाची बक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूण Sumia, ami outlo kata, ani kasitle pieta, title bauti tu morot Yesur, tuche moror purguta. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागयोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बाप्पा सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणाचो उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें बागयोन आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुझे आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरोवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या हात धरून दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थ्याचे दिस्त घाल आनी तुजे कशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेतान राजभर चलयताय सासनाच्या ससना. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया हे म्हज्या घरा येवंक म्हाका खबना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी शोक वतना आमी गायन घेवया D17 पेज 56.
Gesù moja Deva, Ore tak jak Tuka. Gesù moja Deva, Ore tak jak Tuka. Yo yo moja Gesù. Sogles moche, kalisaiba, dita duka. Yo yo mocha Jesu, sogles moche. Gesù moja Deva, Aureta Gyuchak Tuka. Gesù moja Deva, Aureta Gyuchak Tuka. Gesù moja Deva, Aureta Gyuchak Tuka. सगळीं उबी रावया. आतां आमी मारयेचें तूस गीत गायतले हांव प्रतिगान. Soglia muchak sorvor melchegati, Soglia kauso godzalo.
Anak आपल्या Pagkita, Abraham Akanitosha दुपुताव दिल्ले उतर विश्वासी देव समर्था महिमा बापा गारी पुता गानात्म्या आदि आता आणि सदा सदा Muima Papakani Puta Kanapya आदि आता आणि सदा सदा Munshak sorword milche kati Sogliak aus so god salo Pratuya मोगाळ आणि विश्वासी बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणाच्या बोडान भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदां तीर रावूंक आमकां फावो कर आनी तुवें आमचे जिणेन सुरू केलाय तें आमचे पवित्रायेचें काम जेजू येतलो त्या दिसाक पर्यान सो सोपूर्णाय पावय हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सगलीं बसुया तुमकां सगल्यांक पादविकाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान भाग्यवंत आंतोनीचे परबेचे तयारीचे वेस आवडटा हॅपी वेस्पर्स टू यू फाल्यां आमचे परबेचो दीस मिसा हे बरी सकाळी 5:30 वाजता 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोभाशीक मीस 10:30 वाजता सांजे वेळार मीस आसचे ना आमचे 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें जाल्यार आमचे 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान जातलें फाल्यां परबे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव मोग जायना जाणटो बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर रोशन तुमी सगल्यांनी हो तियात्र पळोवंक येवचो तशेंच परबेच्या निमितान आमच्या कोफराद वांगड्यांनी फ्रेंडली फुटबॉल मॅच घडून हाडल्या नॉर्थ गोवा वेटरन्स वर्सीस सावथ गोवा वेटरन्स सांजेच्या 4:30 वरांचेर इगोर्जेच्या ग्रावंडार तुमकां सगल्यांक आमंत्रण तशेंच सोमारा दीस आमच्या सियोलकाराचो तियात्र आसा जाचें नांव उतरां आनी कोर्न्यो सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो हो तियात्र तुमकां फुकट पळोवंक मेळटलो कालच्या दीस आमी काळ जाणटा देव बरें करूं म्हणटा ही संदी घेवन आमच्या कोफरार भावा भयणाक सगली बरे भाशेन तयारी केली देखून तांकां दिनवासता तशेंच गायन मंडळाक बरे भाशेन गायनां गायली देखून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमची माद्री भयणीक सिस्टरीकूय आमकां कुमन्याव दिवपाक आदार दिलो देखून तांकांय देव बरें करूं उबी रावुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आणि तुमच्या ओंथ्या सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
भागयोंत आंतोनीची विनवणी मागूक मागणे भागयोंत आंतोन तुझ्या नांवान आनी तुजे विनवणीन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता हांव. नोमान तुका भागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवाईन पिटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भागयोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरसो उक्त्यो कोर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. हे वेळार तुका जाय तें माग. ओसोऱ्याच्या भागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजळाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोती कोर. आमेन. Amor na czabelat, amci basu
आमच्या